राज्यात तिसऱ्या जिल्ह्याची मागणी आसा. काणकोण, सांगें, केपें, धारबांदोडा धरून वेगळो जिल्लो आसचो अशें आमकां दिसतालें, कारण हो ट्रायबल बेल्ट आसा आनी केप्यां हे हाचो केंद्रबिंदू आसचो अशें सभापती तवडकर हांणी म्हळां. RDX वा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. काल तिसरे जिल्ह्याची खूप मागणी झाली आणि काणकोण तालुक्यात सुद्धा त्याचा खूप फायदा झाला. तिसऱ्या जिल्ह्यासंदर्भात तो विषय असा तो एक आजही मागणी आशिल्ली की काणकोण, केपें, सांगें हो जो भाग आसा म्हणजे धारबांदोडा पर्यंत तो ताजें मध्यंतरी ठिकाण जें आसा तें केपें जावचें. ज्या खातीर एक ट्रायबल बेल्ट रिमोट भाग जो आसा न्ही तो स्वतंत्र आसा तो भाग जावन तो विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका खूब चालना मिळू शकता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तिसरो जिल्लो जावपाक जाय अशें सगळ्यांचेच म्हणटा. पण मागणी आसा की तो फोंड्या मध्यवर्ती ठिकाण जावचें म्हणटाचे. तुमी केप्यां म्हणटा सो कितें नाही कशें प्रत्येक आपल्या व्ह्यूज दवरतले की गोंयचो सादारणपणे काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा जो भाग आसा न्ही हो भाग थोडोसो एक पयस उरले कारणान जे आसा न्ही विकासा वचून थोडोसो पयस उरलो आनी तो त्या भागाचो विकास झपाट्यान जावपाक जाय ताजेर एक वेगळी प्रायोरिटी थारपाक जाय अशें दिसता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान